अब्दुल्ला तो नहीं मिलेगा। क्या है? आज हमेजा स्टेशन कॉफी एक नवें कॉफी शॉप ओपन जाता. तातूंत भितर वेज नॉन वेज सगळे आयटम्स मेळटात आनी आमचो बाब शौकत ताचो चलो आनी हें घाल्लें आसा. म्हाका अभिमान जाता की ते ह्या धंद्या भितर सरले. हांव तांकां म्हज्यो शुभेच्छा दितां आनी तांचे कडेन मागता की तांणी ह्या धंद्या भितर प्रॉस्पर जावं. हो हॉटेलाचो धंदो हो बरो धंदो. भितर बरे पद्दतीन काम करत लोकांक बरें जेवण दियात जाल्यार तुका चड वेळ लागना फामाद जावपाक. तशें हें फामाद जातलें अशें हांव आस्त बाळगितां आनी तांकां परत एकदां म्हज्यो शुभेच्छा दितां. आज आम्ही हांगा जमल्या इनॉग्रेशनाक होमी स्टेशन कॅफे. आमचो मित्र बाब शौकत आनी ताज्या चल्यान मेळून ही कॅफे घाल्या हांगा शिरवड्यार. आमी आज आयले हांगा आनी ताजे क्रिस्पी चिकन बी कितें कितें डिशीज बी टेस्ट केल्यो. सगळें जेवण बरें उत्तम आशिल्लें आनी एक बरें म्हणल्यार ह्या कॅफेन आल्कोहॉल बी ना. सो हांगा वाड्या वयल्या सगळ्या लोकांक एक बरो जॉयंट मेळटा हांगा येवपाक आनी सांजच्या टायमार कॅफे पिझ्झा आनी बर्गर आनी चिकन बिकन सगळे डिफरंट डिशीज खावपाक. सो हांव मागता सगळे कालकोंडा शिरवडे आनी मडगांवकारांनी सगळ्यांनी हांगा येवचें आनी ह्या कॅफेन येवन तांचे सगळे आयटम ट्राय करचे. थँक्यू. म्हज्या वाड्यान एक न्यू स्टेशन कॅफे ओपन जाला. आयस्क्रीम्स, चिकनाचे आयटम, पिझ्झास, बर्गर सगळे मेळटा आनी बरेच बरे आसात. शॉपान ओपन केला चड हें स्पेशली आनी तो टेक अवे आसा. हांव सगळ्या कडेन अपील करता मुद्दाम येवन हांगा विजीट करचें. मेन म्हळ्यार हांगा आल्कोहॉल ना.